नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. दिवाळीची सगळ्यांक हुनहुनीत परबी. आता पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. नरकासुराक लासून गोंयकारांनी मनयली दिवाळी. घराघरांनी फोव आनी गोडशीं, पेटले दिवे, रांगोळ्यांनी येवकार, एकामेकाक दिली परबी. राजकारणाच्या स्पॉन्सरशिपीचेर नरकासुरांनी धरलो नेट. पावस आनी जोगलां मारिल्ल्यान सर्तींचेर परिणाम. तरी तरणाटे नेटार. पळयात गोंयभरचे नरकासूर. करमळेत तुळशी गावडेच्या घरा प्रुडंटान मनयली दिवाळी. वाडिल्ल्या दोगा पुतांचे दुयेंसाचे 70 वर्सांची तुळशी काडटा घश्टे. दिवाळेक तुळशीच्या पडवेर पणट्यांचो उजवाड. पळयात एक आगळी वेगळी दिवाळी. गोंयांत फाटले म्हयनोभर चलिल्ले लोड शेडिंग आनी पावर कटाचो सुट्टा प्रस्न. गोंयाक वीज पुरवण करपी रामगुंडम आनी कोरबा प्रकल्पांक कोळशाची पुरवण जाली सुरू. आनी खेळा मळार भारतीयां मदीं रग्बीची ओड वाडटा म्हूण भारताचो आदलो रग्बी कॅप्टन चैतन्य सिंग उमेदीन. मात चैतन्य म्हणटा भारतांत सुदारपाक जाय रग्बीच्यो मुळाव्यो सुविधा. आता खबरो विस्तारान. फातोडेर नरकासुराक लासून आनी काट्टां फोडून गोंयकारांनी दिवाळी मनयली. सकाळसावन घराघरांनी पणट्यो आनी आकाशदिवे पेटले. तरेतरेचे फोव तर आसाच. दारादारांनी येवकार दिवंक रांगोळ्यो दिसतात. 15 भर हो दिव्यांचो उत्सव चलतलो. पळयात दिवाळी. दिवाळी म्हणल्यार दिव्यांची परब. श्रीकृष्णान नरकासुराक मारिल्लो तो ह्याच दिसा. फातोडेर उठून लोक नरकासूर म्हूण काट्टां फोडटात. त्या उपरांत उटणे आनी नाल्लाचो रोस लावन न्हातात. नरकासुराक मारून आयिल्ल्या घरांतल्या ह्या शूर सरदारांक ओवाळटात. दिवाळी निमतान ताकांतले फोव, दुदांतले फोव, सुके फोव, बटाट फोव, कालयल्ले फोव, रोसांतले फोव आनी आमाड्यांचे करम करतात. त्या भायर वेगवेगळ्या प्रकारची मिठाई आसताच. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार लौकीक शिलकार, चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी आनी सुशांत पळ. नरकासुरा बगर दिवाळी जायना. अंदू वेंचणुकेचें वर्स आशिल्ल्यान राजकारणाच्या स्पॉन्सरशिपीक लागून नरकासूर मातशें चडच दिसले. 1-1.5 फुटी घरगुती नरकासुरा पसून 15-20 फुटां मेरेन. रातये पावस आनी जोगलांनी नेट धरलो. सर्तीचेर परिणाम जालो, मात नरकासूर नाचपाचें रावलें ना.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. गोंयकारांनी बुधवारा दिवाळे वांगडा सांजे मोठ्या उमेदीन लक्ष्मीपुजन मनयलें. गोंयभरचे पसरकार आनी व्यापाऱ्यांनी पारंपारीक पद्दतीन लक्ष्मीपुजन केलें. सगळ्या आस्थापनांनी खासा सजावट आनी रोशनाय केल्ली. गोंयचे नामनेचे उद्देजक श्रीनिवास धेप्यान आपल्या घरकान्नी वांगडा केल्ले लक्ष्मीपुजनय आमी तुमकां दाखयतात. गोंयांतले पसरकार आनी वेपारी व्हडा उमेदीन लक्ष्मीपुजन करतात. अंदू दिवाळी आनी लक्ष्मीपुजन एकाच दिसा आयिल्ले. पणजेच्या टेम्पो घरापेठ सुमार 200 ते 300 वर्सांची लक्ष्मीपुजनाची परंपरा आसा. It's a very special day for us, and we go in our family. We go to a history which is more than a couple of 100 years old. You know, we follow a typical Gujarati style of following Lakshmi Pujan and Diwali. About more than 200 or 300 years back, the Dempo family used to do a lot of trading business on coconuts, and we were solely in the agriculture business with the Gujarati community. So we actually follow the Lakshmi Pujan process just the way the Gujaratis do. That is, you know, we write books, although no longer those books are used because of the computers in use, but we still have that tradition. We come from a very traditional background, and it's very significant for us, especially, you know, I mean, Diwali time. It's a time when the entire family comes together, a great bonded feel, and wish everyone a very prosperous and peaceful Diwali and a great year full of love and light. And there was an old lady who was a widow who used to pray that, you know, Lakshmi comes back to this house. And it is said that around evening in our old house where we celebrate Diwali, it is said that Lakshmi actually came there. And she told Lakshmi that, you know, please wait, I'm going to get kunku and apply in your tilak. And she went and committed suicide in a well nearby. So that's why it's said that Lakshmi is always staying in that house. गोंयांतले ल्हान सहान पसारकार गाडेवारे तसेच हेर आस्थापनांनी लक्ष्मीपुजन करतात. लक्ष्मीपुजना खातीर बुधवारा सांज वेळार चडशा पसऱ्यांनी सामान विकप बंद दवरून लक्ष्मीची पुजा केली. लक्ष्मी पुजाच्या नंतर आमी हे पुजा करता आमची आपले लक्ष्मीची पुजा हें करून आमकां वर्सूय भर आमकां बरी संपत्ती दिवं अशें म्हणून आमी पुजा करता. आयज आनी फुलां देवाक घालून जावं हे स्वीट्स वाडटात. मडगांव शारांतूय लोकांनी व्हडा उमेदीन लक्ष्मीपुजन केले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. प्रियोरा करमळे तुळशी गावडेच्या घरा प्रुडंटाच्या तिमीन दिवाळी मनयली. प्रुडंटा खातीर हो सामको भावनीक आनी याद उरपा सारको खीण आशिल्लो. तुळशीची घरची परिस्थिती प्रुडंटान गेल्या आयतारा लोकां मुखार हाडिल्ली. तुळशीचे दोगूय पुतांक फाटलीं 8-10 वर्सां जालीं कसलें तरी मानसीक दुयेंस जालां आनी 70 वर्सांची तुळशी घरांत कोण जोडकार नासतना तांचे दुयेंसाचे घश्टे काडटा. दिवाळेक तिचे पडवेर उजवाड पडलो. बुधवारा गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन दिवाळी मनयली. मात करमळी गांवांतल्या ह्या घरांत भयान शांतताय आशिल्ली. मातसो उजवाड आशिल्ल्या एका कुडींत तुळशी गावडे बशिल्ली. तिच्या दोनूय चल्यांक कुशीच्या एका कुडींत बंद करून दवरिल्ले. घरांत पणट्यो नाशिल्ल्यो, मिठाई नाशिल्ली आनी दिवाळीची उमेदूय नासली. मानसीक दृश्टीन दुयेंत आशिल्ल्या तिच्या दोनूय चल्यांक दिवाळी आसा हेंवूय खबर नासलें. अशा वेळार आमी मिठाय आनी पणट्यो घेवन थंय पावले. कांय खिणा खातीर तरी तांच्या घरांत उजवाड आनी खोशी हाडपाचो आमचो उद्देश आसलो. आमकां पळोवन भावनीक जाल्ल्या तुळशी गावडेन एक मेणवात काडून पेटयली. तिच्या दोळ्यांनी आशेची नवी किरणां दिसलीं. खडबडीत जमनीचेर पणट्यो दवरून एक एक करून तिणें त्यो पेटयल्यो. तुळशीन आपणाल्या दोनूय पुतांक भायर हाडले. पणट्यांचो उजवाड पळोवन तांच्याय जिणेंत उजवाड पडचो अशें घडये तिका दिसलें आसतलें. सामकी गरिबी आनी दुख्खाचो डोंगर कोसळून पसून नियती कडेन झगडपी ह्या घरांतली ही दिवाळी खरी दिवाळी आशिल्ली. तुळशीची काणी प्रुडंटान गोंयभर पावयल्या उपरांत तिका मजत करपाक खूब लोक मुखार सरल्यात. दुयेंत आशिल्ल्या तुळशीच्या चल्याचेर वैजकी उपचार करपा खातीर आनीकूय लोक मुखार येतले अशी आमकां आस्त आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.